बोगमाळो शूटआउटांतल्या खुन्यांक 12 वरात धरपी पुलिसांचे राष्ट्रवादीन अभिनंदन केल्या। अर्दकुट्यो उरिल्ल्यो हेर केशी पुलिसांनी वेळ काडून आनी जीव धोक्यात घालून बेगोबेग सोडोवच्यो अशें राष्ट्रवादीचो फुडारी जुजे फिलिप डिसोजान मागला। पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादीचो फुडारी जुजे फिलिप डिसोजान पुलिसांचे अभिनंदन केले। बोगमाळो शूटआउट केसीत पुलिसांनी जे तरेन सादुरताय आनी ताकतीक दाखयली ती तोखणाय करपासारकी जुजे फिलिप डिसोजा म्हणटा। पूण तेच बरोबर बोगमाळो आनी वास्कोच्या रस्त्यांची अवती काय जाल्या ताचेर मात ताणें सरकाराचो फोग काडला। पळयात। पण आयज जशें हो बोगमाळो ते लुगाराचेर ह्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो खून जालो, ही मर्डर जाली आनी जावन एक नशीब म्हणटा ते एक पुलिसांचे जसो जो कल्प्रीट तो स्पेशली गाडी घेवन रेंट अ कार तो घेवन तेणे यूज केल्ली शूटआउट करपाक। ती गाडी कितें कसले प्रॉब्लेम लागून ती गाडी थिंगाच उरली आनी तो एक लिंक म्हणटा तो पुलिसांक मेवलो आनी त्या लिंकाचेर पुलिसांनी विदीन 12 hours 12 वरांच्या भितर पुलिसांनी ते खुनीचो शूटआउट केल्लो मारलेलो जो अमर नायक म्हणटा ताका 12 वरां भितर धरलो। आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी ह्या पुलिसांक कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण जेन्ना जेन्ना पुलीस खंय जर कसलेंय काम जरी तर जायना ओ कसलोय कल्प्रिटाक धरपाक जर ते कडेन जायना जाल्यार आमचे तेजेर आमी बोबाट मारून आमी तेजेर जायते हें कोत्तायच। पण आयज आमचो टायम म्हणटा तो असो की आमी तांकां एप्रिशिएट करपाची ही सारकी गरज आनी आमी जशें जशें इतल्यो केसी आहा ज्यो जे कितें पेंडींग आहाय त्यो हेच भाशेन एक जाता जाल्यार वॉर फुटाचेर धरा, कारण जेन्ना जेन्ना असले कावज घडटा आनी हे भाशेन दुसऱ्यांक कोण मारता हो बाय इनोसेंट मनशाक वो कसलेय कितें चुकींक वो कसलेय हितून तेन्ना हे पुलिसांनी आपलो जीव रिस्कार देखून घालून आपलो इल्लो टायम देखून पिड्यार करून पुलिसांनी असल्या मनशांक धरपा जाय। आनी धरपा कित्याक जाय लागून म्हणटा हांव म्हणटा ह्या कामा लागून कित्याक ना जाल्यार हे भाशेन जो कोण कोत्ता कोणाचेर एक अन्याय कोत्ता तो मनीस सुसेगाद आसता ओ ना जाल्यार एक पाटी एक पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंटूय आसता ओ कोणाचोय कोण एक साथी आसता कोणाचोय एक हे आसता आनी ह्यो केसो अश्योच लिंक ज्यो हे करपाच्यो सॉल्व करपाच्यो केसो तश्यो उरता। सो हे भाशेन जावपाक जायना, कित्याक कोणाकूय असले कोण हे घेता कायदे तो हातीन घेता आनी दुसऱ्याचो जीव हे भाशेन घेता वो कोणाकूय तर त्रास करता त्या मनशाक धरपाक जी ही केस तुमी सॉल्व केली म्हणून पुलिसांनी कल्प्रिटाक धरलो म्हणून हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता। दुसरें आयज वास्कोची दशा आनी दाबोलीची दशा सारकी बिगडलेली आसा। आयज इतलेच ज्या वाटेर ह्या वाटेर 3-4 म्हयने जाले रस्तो फोडून दवरलो आनी ते रस्तो फोडून दवरलो तो रातची देखून एक सिग्नल वो कसलीय देखून ताका हे ना। जायते जाण म्हाज्या मुखा वयल्यान देखून गाडी वो मोटरसायकल आदोवन रस्त्यार पडले, खुद हांवूय पडलो सांगपाक म्हणल्यार, कित्याक हांव दुसऱ्या कोणाक हांव साल्वार कोत्तालो तो व्हरोन हांवें ते बॅरिकेड्स आहाय तेजेर मार हे म्हणटा लोक त्रासान पडटा। 3 म्हयने जाले तुम्ही वास्कोचो रस्तो फोडून दवरलो आहा, 3 म्हयने जाले आयज पासून कांयच त्या रस्त्याचेर येना। तुमकां हांव इतलेंच विचारपाक सोदता ह्या पॉलिटिशियनाक वो ह्या MLAंक की तुमकां तें दिश्टी पडना लोकांचे जिवाचेर तुमी खेवता ते सारखे। जरी तर आमी तर रस्त्याक तर गेले जाल्यार पुलीस रावता आनी रोखडेच धरून भितर वता।
अरे आमकां म्हणटा ते लोकलांक म्हणटा ते ज्यो रेसिडेंट म्हणटा ते एक सिटीजनांक म्हणटा ते एक रायट आसा. खूंय जे गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.